आपल्या पहिल्याच वेंचणुकेंत एक सीट काढून एकूण मतांमदी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान 9.54% मतां काढली। ह्या फावट 9,65,997 मतदारांनी मतदान केले। तातूंतल्या 92,175 मतदारांनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साक मत दिले। पहिलेच फावट वेंचणुकेच्या रिंगणात देविल्ल्या रेव्होल्युशनरी गोवन्सान भाजप आनी काँग्रेस ह्या दोनूय पक्षां वांगडा आपलोय क्रम टक्केवारींत लायलो। सगळ्यांत पोरणो पक्ष आशिल्ल्या मोगू पक्षाक लेगीत रेव्होल्युशनरी गोवन्सान फाटीं उडयले। वेंचणुकेंत भाजपान 20 जागे जिखून 33.31% मतां मेळयली, तर काँग्रेसीन 11 जागा जिखून 23.46% मतां मेळयली।